नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पितृपक्षातली तांदळाच्या पिठाची खीर। या हांवें पाव कप बासमती तांदूळ घेतल्या। तांदूळ आमकां धुवन घेवपाक जाय। 2-3 वेळा उदकान धुवन घेवया। धुवन घेतिल्ले तांदूळ मिक्सरान घालता। हातून थोडे उदक घालता। हे तांदूळ आमी बारीक दळून घेवया। पळयात तांदूळ असे वाटून घेवपाक जाय। तांदळाची खीर हांव नाल्लाच्या रोसान करतले गोड घालून। ताज्या खातीर हो हांवें नाल्लाचो रोस काडून घेतला। रोस काडपाक हांवें 1 नाल्लाची सोय घेतिल्ली। सोय वाटून ताजो हांवें 1 लिटर नाल्लाचो रोस काडून घेतला। रोस काडटा आसतना मातसो दाट काडून घेवपाक जाय। पळयात असो रोस जावपाक जाय। ज्या आयदनान म्हाका खीर करपाक जाय त्या आयदनान हांव नाल्लाचो रोस घालून घेता। असोच नाल्लाचो रोस आमी गॅसार शिजत दवरलो जाल्यार रोस फुट्टा, ताका लागून आमकां गोड घालपाक जाय। हे हांवें 1 वाटी गोड घेतला। गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात। गोड घालून दवळून घेवया। गोड हातून विरगळून घेवपाक जाय। गोड विरगळ्ळे हो रोस आता गॅसार दवरून शिजोवन घेवया। रोस हांवें गॅसार शिजत दवरला। रोसाक खतखतो येईपर्यंत अशें आमकां दवळीत रावपाक जाय। रोस फुटपाक दिवपाक जायना, ताका लागून अशें दवळीत रावपाक जाय। नाल्लाचो रोस शिजपाक लागला, खतखतो येवपाक लागला। हे आमी वाटून घेतिल्ले तांदूळ घालुया। चवी पुरते मीठ घालता। खतखतो येईपर्यंत आमकां दवळीत रावपाक जाय। बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। वाटून घातिल्ले तांदूळ शिजपाक जाय। सतत अशें दवळीत रावपाक जाय, नाजाल्यार तांदूळ पोना लागता, खीर करपता, ताका लागून अशें दवळीत रावपाक जाय। तातून हांव थोडे बदाम कापून घालता। तुमकां जाय जाल्यार हातून थोडे काजू घातल्यार जाता। पळयात खतखतो येवपाक लागला। गॅस मिडियम आशिल्ली हांव लो करता। अर्दो चमचो वेलचीची पावडर घालता। दवळून घेवया। पळयात खीर बरी खतखतपाक लागल्या। गॅस हांव बंद करता। आता ही खीर पळोवपाक पातळ दिसता, पण थंड जातकच बरी व्यवस्थित जातली। पितृपक्षान करतात ती तांदळाच्या पिठाची खीर खावपाक खूप रुचीक लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।